नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार्य कार्यावळी तुमचे येवकार. सद्याक साष्टीक एक प्रश्नान सद्याक चर्चेचे रूप घेतिल्ले आसा, ते म्हणजे गोंयांक मायनॉरिटी कमिशन आसचें काय नासचें ह्या हाचेर. कारण हो विशय साश्टींतल्यानूच फुडें गेल्लो आनी विधानसभेक पावून आमच्या बाणोलेचो आमदार वेंद्री वेगस हाणें थंय एक सजेशन दिलें की मायनॉरिटीज कमिशन गोंयांक आसचें म्हणून. आनी ताजेर फाटल्यान उत्तर दिता आसतना विधानसभा सोंपतकीर BJPचे मंत्री मोविन गुदिन हाणें सांगलें की गोंयांक खंयच्याच आमचो सरकार खंयच्याच धर्माक किंवा जातीक भेदभाव करना, ताका लागून मायनॉरिटी कमिशन आसपाची गरज ना. आनी ताजे फाटल्यान आनी एक आतां व्हडलो वाद तयार जाला की गोंयांक हे कमिशन जाय काय ना. आनी ह्या विशयाचेर आमी चर्चा करपाक आज आमचे मदीं आपयल्यात ते आमचे ग्लोबल रोमी अभियानाचे सचिव बाब मायकल ग्रासियस मायकल येवकार. मायकल, ही मागणी तुमी केल्ली कमिशनाची. तुमची जेन्ना आशिल्ले तेगे तुमचे दोन हे आशिल्ले की एक म्हणटा ते आमचे आमचो अभ्यासक्रमाक भितर रोमीचो आस्पाव आसचो. दुसरो आशिल्लो तुमचो की गोंयांक मायनॉरिटी कमिशन आसचें म्हणून. तुमची मागणी विधानसभेक मांडली, ताज्या फाटल्यान BJP कडल्यान रिस्पॉन्स आयलो. सो हे जर सगळें पळयल्यार कितें दिसता? पयले सुवातेर ही दोन्ही मागणी आम्ही ग्लोबल रोमी लिपी अभियान आमची मागणी असली. आम्ही पहिली हाका सुरवात केली आणि ही मागणी घेऊन आम्ही सगळ्या विरोधी पक्षाच्या आमदाराकडे गेले असेंब्लीत मांडपाक. सुदैवान रोमी लिपीचो शाळांनी इस्कॉलांनी रोमी लिपी वापरून कोंकणी भास शिकोवचो हो एक पर्याय, नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर देवनागरी, हो एक पर्याय मागलो. आणि आमच्या बऱ्या नशिबान 7व्या आमदारांनी हो प्रश्न मांडलेलो. लॉटरी सिस्टमान लॉटरी गेली कालूस बाबाक. आता मायनॉरिटी कमिशन गोंयांत स्थापचें म्हणून आता हो खरें म्हटल्यार हे बिल मांडलेले विधानसभेन कालूस बाबान. ते हे जावन फुडें एका तेजी वाटचाल गेली मुखार. आय थिंक ते फायनान्स कमिटीक आनी दुसऱ्या एकान मागीर गव्हर्नर सिग्नेचर ते जाय अशें. पूण ताका लागून ते जावंक ना काबार घडये फुडल्या विधानसभेन येतले. पूण वेंद्री बाबान हो मुद्दो उखल्लो. आता मायनॉरिटी कमिशन आमकां गरजेची हो ना. पयले सुवातेर मायनॉरिटी कमिशन एक आमचो हक. इट इज नॉट दिस डिमांड. वी नीडेड ते. यू शूड. जेन्ना मायनॉरिटीज आसतात तेन्ना मायनॉरिटी कमिशन आसचे, मायनॉरिटीजाचे रायट सांबाळूंक. ओके. हांव देखीक घेता आमच्या रोमी लिपीची. आता म्हाका रोमी लिपी आता विधानसभेन पासून आमच्या मुखेलमंत्र्यान 40 उलयलो. मुख्यमंत्री हांवें थंय वचपाचें. आता म्हजो रोमी लिपीचो मुद्दो घेवन जर मायनॉरिटी कमिशन आसलें हांव म्हज्या मायनॉरिटी कमिशनान वचपाचो होच मुद्दो घेवन. ओके. हांव तुका हें म्हणटा की BJPंतलो एक मायनॉरिटीचोच मंत्री, बिलोंग्स टू मायनॉरिटी कम्युनिटीचो मंत्री मोविन गुदिन सांगता नांवाचो क्रिस्तांव तो. हे क्लियर कर. खरें म्हटल्यार ताच्या इगर्जेंत तो चिकाली इगर्जेंत वता ना. म्हाका खबर ना, वचना. ताका एंट्री ना थंय. कित्याक? बिकॉज ऑफ हीज एंटी क्रिश्चियन एक्टिविटीज. ताका आनी हांव जाणा त्या भाशेन थंयसर असोय डिसिजन घेतला. आमी कित्याक दिसाक तर वचत न्ही. वी टेक द बॉडी ऑफ क्रायस्ट आमचे जिबेर घेता. तो चिकाली गरजेन वचत ताका तेंय मेळचें ना. बिकॉज हीज एक्टिविटीज आर एंटी क्रिश्चियन. सगळ्या हितून पळय तूं. आमी क्रिस्तांव पळय न्हू, आमी एकाच देवाक बुजता. वी रिस्पेक्ट ऑल गॉड्स. वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन. बट आमचो वर्शीप इज फॉर आवर गॉड.
मोविन गुदीन एका देवाक ना No, this is नो 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 सो ताका मायनॉरिटी म्हणनाका तो मायनॉरिटी फकत काय गोंयांत हो हे तुमचो कॉन्सेप्ट चलचो ना कारण कितें जाता गोंयांत एकूय अजुनूय आमचे कुंकळ्चे म्हणटात पळय, की आमी आमी म्हणटात आमी वता. We respect. नो 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 पळय दे ऑल्सो वर्शीप ते पालखी येता तेन्ना ते आपल्याला कानाचे घेतात ते तरंगा आहा ती सुत्रे आपल्याच्या हातूंत घेतात दॅट इज नॉट वर्शिप, दॅट इज रिस्पेक्टिंग. आमची एज अ दिस न्ही आमचे जायते गांवांनी तुमचे क्रिस्तांव धर्माक प्रसाद बिसाद म्हणटा नासता ते जायना पूण क्रिस्तांव कितले जाय क्रिस्तांव हांगा वचून आमच्या फातरप्याचो प्रसाद घेतात जांबुलेचो प्रसाद घेतात सी दॅट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन आवर फेथ. No, no, पयलें no, no. सो आता coming to minority, हांव गोंयचे वेगळे न्ही coming to मोविन क्रिस्तांवा भितर जाती नात गोंयांक आसात जेन्ना हे मनीस काँग्रेसींतले जावं बीजेपीन गेले ओके ते धर्माच्या हातून वचूंक ना ओके. मोविन इज नॉट अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द मायनॉरिटीज. ओके ओके ताका आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून कोणें धाडूंक ना. फुडल्या इलेक्शनाक तो he is representing the government and on behalf of government he is saying that minority commission is not required in गव्हर्नमेंट इज ऑफ द मेजॉरिटी, गव्हर्नमेंट इज नॉट ऑफ द मायनॉरिटी. गव्हर्नमेंट ऑफ द मायनॉरिटी असले जाल्यार श्रावण म्हयन्यात आमकां बीफ हिंगा बंद जावचे नासले, पोस्टर येवचे नासले. अरे ना सांगता ते ऐक रे बंद झाला जालो खंय मेळटा रे मडगांव मेळटा रे. इट इज बिकॉज ऑफ थंय स्ट्रायक आशिल्ल्या दुसरे म्हणटा ते बीफ These are excuses. बीफ आसता बीफ हाडटात ते अनहायजेनीक हाडटात म्हूण धरतात गोंयाचे कितें जालें रे बाबा गोंयांत ना हे मीट कॉम्प्लेक्स ना ओके ना 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 दिसा पळय ह्यो सगल्यो मरे दाखोवपाची तोंडां. फाटले खरे रूप म्हटल्यार दिस गव्हर्नमेंट इज एंटी मायनॉरिटी. आम्ही विधानसभेत रोमी लिपीचो मुद्दो मांडलो. आम्ही म्हटले मायनॉरिटीचो मायनॉरिटीक आमकां आमची लिपी सांबाळपाक हकती. ओके तो कितें म्हणटा. ओके आनीक म्हाका पयलीं आनीक सगळे आमी आतां मुद्दो फुडें व्हरचे पयलीं आनीक तुजे कडेन हें करता. मायनॉरिटी मिन्स शूड बी मायनॉरिटी इन द नंबर्स. खंयची मायनॉरिटी आसता ती नंबराक भितर कमी आसता. गोंयांत भितर क्रिस्तांव म्हणटा ते मायनॉरिटी खरेंच दे हॅव सबस्टन्शियल तांचे हे आसा. गोंयांत जर मायनॉरिटी आसात जाल्यार ते मुस्लीम आसतले. क्रिश्चन्स कॅनॉट बी एज अ मायनॉरिटी इन गोवा. आता सेन्सस काढून पळय. सेन्सस जाता सेन्सस काढून पळय अँड विथ द मायग्रेशन you won't be surprised that to note that the Muslims are higher than us and we are much lesser than the Muslims. So you are the micro minority. आम्ही micro minority जाता. We are on the way. We are on the way. Okay, yeah. So this is okay. This is आता coming to it. आमचे इश्यूज आसात न्ही. तो जायते सांगतलो. तो फोडटा ते कितें फकत आपल्या सरकारान हे केला, ह्या सरकारान केला. एक सांग म्हाका गोंयांत जर मायनॉरिटी सरकार आलो मनोहर पर्रीकरान बील कित्याक काडलें 2012 कोणाक कसले मायनॉरिटी बील कित्याक काडलें विधानसभेत. मे बी अप्लीज करपाक आसतले तेन्ना तांचे कडेन इतलें हें नाशिल्लें इतलें पळय म्हणजे तूं सांगूंक सोदता हे पळय बीजेपी जे आसा ते मनोहर पर्रीकाराक मानना, ते मनोहर पर्रीकाराक सलाम करना. आतां एका तेंपाचो देव वाचलो तांचो आमी अजून मानता ताका. ओके पूण तातूंत भितर तुमच्या हातूंत बीजेपी गव्हर्नमेंट एक मोवीन चड बाकीचे आसात न्ही मायनॉरिटीज हे तेय आवाज करनात कित्याक लागून. एक आवाज केला पूण ग्लॅन टिकलो इज नॉट आमचो मेंबर ऑफ. एक न्ही समजूंक जाय. वन थिंग बीजेपी पार्टी आसा न्हू इज अ पार्टी ऑफ डिसिप्लीन. हे सलाम तांकां. ओके जो तांचो व्हडलो उलयता ताचेर कोणूच आड वचना. तो कितलोय रिजनल सत्राप जावं ही मे बी मायकल लोबो और ही मे बी बाबूश मोन्सरात जेन्ना तांचो व्हडलो पळय डिसायड करता ताच्या आड वचून कोणाकूच दम ना.
दम येता फकत इलेक्शनाक 3 महिने आसा म्हटलें. मायकल, आता तुम्ही म्हणला की आमचे मायनॉरिटी कमिशन हे बेसिकली पयलीं आनी एक तुका दुसरी प्रश्ना कडेन विचारपाक वचचे पयलीं विचारता तुका की जाय कित्याक लागून दिसता तुमकां? म्हाका जाय कित्याक? पयले सुवातेर हांव कोंकणी मनीस. हांव कोंकणी मनीस रोमी लिपींतल्यान बरयता. ओके. ओके. म्हाका तो इललेजिटिमेट सन म्हणटा पळय तो टॅग काडूंक जाय. ओके. आमी निजाचे. सो तुका प्रोटेक्टेड सन म्हणून जाय पळय. आमी निजाचे बट यू नीड प्रोटेक्शन. आय नीड प्रोटेक्शन. कित्याक म्हाका बांदून घेना. ओके. आता म्हजो इतिहास आसा 500 वर्सांचो. देवनागरी कडेन हो क्लेम करपाक जावचो. ओके. इतल्या वर्सांचो इतिहास म्हणून मराठी करतले. देवनागरी क्लेम करता. देवनागरी कोंकणी इज मच मोर पयलींची देन मराठी म्हणटात. मराठी प्रूफ हे दाखय. पयसो देवनागरीचो व्हडलो खांबो ते ज्ञानेश्वरी कडेन कोंकणीचो संबंध ज्ञानेश्वरा कडेन लायतात. उदय भेंब्रेन पासून म्हटला देवनागरीचो इतिहास कितलो तो आमच्यान सांगूंक जायना. उदय भेंब्रेन म्हटला. उदय भेंब्रे म्हणटा देवनागरी इज नॉट द डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट ऑफ कोंकणी. जाल्यार ती आमच्या माथ्यार छापप कित्याक? ओके. रोमीचो म्हजो इतिहास आसा. पुस्तकां आसा. आमचे डॉक्युमेंट आसात. तूं तर कामार वचत आनी डीड ऑफ सक्सेशन घे कोंकणीन बरयना. जर तूं रोमी लिपी आतां विधानसभेन सीएम म्हणटा आपल्याक वाचूंक येना म्हणजे साकडेच्या मनशांनी जे जाणी कोणी डीड ऑफ सक्सेशन केला ताणी आपल्या हितून वाचचें न्ही. ना 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 हांव सांगता हो हक हे आमचे बेसीक तुमी समजनात. ओके. ओके. आमचे बेसीक समजात. हो आमचो हक आमकां हे न्हू. जर शिकना आमचे वाचतले कशे? बरें, तुका आनी एक सांगता. तुका जस्ट मातशें कुशीन व्हरता. म्हणजे आमच्या तियात्राक बी मातशें ते सायडलायन पड्डे आसता पळय तशें करून मातसो कुशीन व्हरता. एक आमचे पयलीं कितें आशिल्लें की गोंय हें जालें स्वतंत्र जालें मुक्त जालें तेन्ना आमचे कडेन हें नाशिल्लें कितें आमचे कर्मचारी नाशिल्ले. ताका लागून थोडे महाराष्ट्रांतल्यान हाडले, थोडे कर्नाटकांतल्यान हाडले आनी ते आमचे आसात ते पुलीस आशिल्ले ते पंचनामा करताले मराठींतल्यान. हय, पंचनामा मराठींतल्यान करताले. मागीर दुसरें म्हणटा तेन्ना तूं म्हणटा तशें देवनागरींतल्यान आमचे करेक्शन मराठींतल्यान करताले आनी रोमी कोंकणींतल्यान करताले. हांव फुडें 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 देवनागरी कोंकणींतल्यान कोण करूंक ना. फुडें सांगता आयकय म्हाका प्रश्न जालो ना. ते मराठींतल्यान बरयताले. मागीर तूं म्हणटा तशें देवनागरींतल्यान आमचे धर्मीक साहित्य कमी आशिल्लें ताका लागून ते मराठींतले जे आरत्यो बिरत्यो त्यो आसा त्यो सगळे आमी उलयले. सो तो मुद्दो घेवन आतां म्हणटा ना पयलीं साकून हांगा मराठी आशिल्ली सो मराठी आमची राज्यभास जावपाक जाय म्हणटा हें जावपाक शकता. पळय मराठी भास गोंयांत आसा. ओके. हे कोणूच नाकारूंक शकना. राज्यभाशेंत हे मुद्दे मांडले हे पंचनामा मराठींतल्यान करताले. म्हाका क्लियर करूंक दी रे. म्हाका क्लियर करूंक दी. मराठी आसा हांवूय मराठी उलयतां. मी मराठी वाचतो मी बोलतो पण ती सांस्कृतिक लेवलार ती साहित्यिक पावण्यार. ओके. ओके. जर हांव अगेन म्हणटा जर मराठी हे तांकां दिसता तो तांकां दिसता तांकां करूंक दी. म्हाका दिसता रोमी कोंकणी जावची म्हजी. हांव बरें आतां राजभास कायद्यानूय घाल म्हणना. हांव तुका तेंय सांगना. हांव सांगता म्हाका फकत शिकूंक दी. ओके. ओके. ताजे पयलीं मातशें तरी आसा परत आनी एक हांव सायड पड्डो हाडटा. तू फकत तियात्राक रिफर करता. आतां तियात्राक युनेस्को स्टेटस मागता. तो तियात्र पासून रोमी लिपीन बरयता. रोमी लिपीन बरयतात पण तियात्रा फाटल्यान पड्ड्या फाटल्यान सगळे इंग्लिशींतल्यान उलयतात. ते दुसरे तांचे आमची स्क्रिप्ट आहा ती रोमी लिपी कोंकणींतल्यान. पड्ड्याचेर हे दिसता की ते पड्ड्याचेर हाजे पालकाचेर कोंकणी दिसता आनी पालका फाटले पड्ड्याचेर गेले की ते कोंकणी सोडून इंग्लीश जाता. हय तियात्रीस ते करता. नाटककारी मराठीच उलयता देवनागरी कोंकणी उलयना. कोण कित्याक हांव नाटकांनी न्हेसून आयला. पण भितर पड्ड्या वतर कोंकणी उलयतले. कोंकणी उलयतले मराठीच चलता रे बाबा. हांव ल्हानपणी नाटक करून येयला. तियात्रान न्हेसच्या आदी पासून न्ही
हांव पयलो नाटक करून बरें आयला आहा. म्हणजे पयल्या नाटकाचो डायलॉग पासून अजून म्हाका याद आसा ना ते पड्ड्या अरे. स्टेजीचेर जर आमी- पड्ड्या स्टेज काडून भितर तरी कोंकणी हे कित्याक लागून बरें म्हणटा हे कित्याक लागून कित्याक देवनागरी इम्पोज केल्या जी आमची भुरगीं इस्कलांत शिकल्या न्हू फ्रेंच शिकता तशी कोंकणी शिकता ओके 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 ती आपली मायभास म्हणून शिकूंक ना मायभास शिकोवंक दी तांकां मागीर पळय कित्याक उद्धार करता पड्डो आयका दुसरो पड्डो आयका बरें सांग एक हे की पयर आमच्या गुलाबाचे पुरस्कार दिले गुलाब हो म्हणटा आमच्या फादर फ्रेडीन हे केल्लो रोमी प्रसार करपा खातीर केल्लो आनी कॉन्ट्रिब्युशनय भरपूर आसा तातूंत 2 पुरस्कार आसतात की आमचो रोमीचो जो आमचो सगळ्याक रोमी मनीस म्हणून सॉरी आमचे कोंकणी मनीस म्हणून वळटा तो पुरस्कार ह्या फावटी आमच्या प्रभाकर भिडे म्हणटाक मेळ्ळा ताजे रोमी कडेन व्हडलेशें कांयच कॉन्ट्रिब्युशन ना दुसरो फेलिक्स कार्दोज पत्रकारिता पुरस्कार हो रुपेश सामंत म्हणटा ताका मेळ्ळा सो रोमी कडेन पुरस्कार मेळोवपा सारके बसून मनीस ना ताका लागून हे भायर हाडचे पडटात हांव तें ताचो जाप म्हज्यान दिवंक शकना ते फावस्ट बाब डिकॉस्टा आसा जो ट्रस्ट चलयता आनी ट्रस्टान दुसरेय मनीस आसात हाचो जाप तांचे कडेन मेळटले तुका ओके हांव सांगूंक शकना तुका कित्याक हांव त्या ट्रस्टान ना पूण तुका तांकां मेळटा वा ना तेंय नको काय तांचेर पासून आनी कोणाचो देवनागरी वाल्यांचो इन्फ्लुएन्स आसा ओके पर्सनल लेवल हांव कांयच सांगूंक शकना ओके पब्लीक लेवल हांव कांयच सांगूंक शकना कित्याक जे तांणी डिसिजन घेतल्या ट्रस्टान घेतल्या ते कोंकणीच्या लागून घेतल्या काय आनी कसल्या हातून घेतल्या ताका बरें हांव सांगूंक शकना आतां सारकें मेन परत आमच्या पार्टी कडेन येवया तुमचे जेन्ना आमचे हाजे बिल प्रायवेट मेंबर बिल घाले की रोमीक आमचे कालुसान घाले बील न्हू ते रेझोल्युशन अरे कालुसान घाले तेन्ना सीएमान सांगलें की हे आमचे आमी हातूंक हे करपाक सोदनात कितें तें आज सद्याक आसा ते हातूंत भितर आमी कांयच हे करनात ते म्हणटा की आमचे देवनागरी हीच स्वाभावीक भाशा स्वाभावीक लिपी कोंकणीची आनी ती चलतली ह्या वेळार जेन्ना ते रिजोल्युशन हाका आयलें आमच्या मतदानाक आयलें तेन्ना विजय सरदेसाय धरून बाकीचे काँग्रेस आनी विरेश म्हणटा ते तेन्ना नाशिल्लो ते अदरवायज विरेश पण आसपाक शकता आशिल्लो विरेश तेन्ना एसेंब्लीक ना तो 6 जाणांनी हाका हे केलो पूण जे BJPतले मायनॉरिटी म्हूण जे आशिल्ले तांणी ह्या हाका सपोर्ट केलो एक म्हणपाक शकता की ते BJPचे म्हूण केन्ना अशें म्हणत थंय आमदार आशिल्लो आमचो अपक्ष आमदार आलेक्स इग्नाल लॉरेन्स आनी दुसरो कुट्टाळेचो आमदार अतुल वाज हे आशिल्ले हांणी वॉकआउट केलो वॉकआउट ऑर दे हॅव नॉट प्रेझेंट एट दॅट टायम वॉकआउट म्हणपाक शकना वॉकआउट इज निशेध करून वचपाचें तसो केल्लो तांणी पूण नाशिल्लें सो अशें दिसना की तुमीच म्हणटात तुमगेले जे आमकां मायनॉरिटी मेळटा तुमगेल्याच मनीस तुमकां सपोर्ट करनात आनी दुसऱ्या कडल्यान तुमी सपोर्ट मागपाचें कित्याक म्हणून चिंततात पहिली गजाल आख्खे ओपोजिशन एकठांय जावन रोमी लिपी शिकोवपाची जो तांणी तो आग्रो धरलो ते तोखणायतात ओके ओके विरेश बोरकाराक भायर काडलो आनी भायर काडून ताणें पत्रकाराक विरेश बोरकार तो आसलो आनी पूण वयच्या आदी पासून विरेश बोरकारान आर्टिकल 29(1) उल्लेख करून रेफरन्स केलो ताणें ना विरेश सपोर्ट करता आशिल्लो विरेश आसलो ओके हांव रिजनल आनी आतन गांवकाराचे आतन वाजाचे ते बीजेपीक सपोर्ट करता दे आर नॉट फ्री बर्ड्स इंडिपेंडंट बर्ड्स इंडिपेंडंट MLAs ते पूण ते बीजेपीक सपोर्ट करता उगडास तरी तांच्या हातान कॉर्पोरेशन ना तांच्या हातान कॉर्पोरेशन आसा कित्याक ते वतले बी म्हणून हय प्रमोद सावंताक कोण पाती येता हा कोण पाती येता हे पळय येता पाती येता मरे कोण पाती येता रे तुमकां हे करून गेले रे. तेका पाती येता म्हणून ते भायर तेका लागून ते उलोवंक ना न्ही पूण ते भायर सरून गेले कित्याक तांणी आमच्या प्रस्तावाक ओपोज करूंक नाका तांकां सी दे डिड नॉट स्टँड इन फेवर आतां कोंकणी दे डिड नॉट ओपोज कोंकणीन नाटक कितें म्हणटा असले मनशाक बिट्याबिटी म्हणटात ते तांचे ना ते तांचे
सो हांवें म्हणटा ताका ते बिटाबिटे म्हणून पळय रेजिनाल्ड जावं आंतोनवाज दे आर फर्म विथ रोमन स्क्रिप्ट पूण तांणी कितें केलें की फक्त डिप्लोमसी सरकाराक सांगता ते आमी तुजे अगेन्स्ट ना हाजे पयलीं तुमचे कडेन गेले तेन्ना तुमकां आनी तेन्ना म्हणटा तुमगेले ते दोनूय फुटले नाशिल्ले तुमी हांगा गेल्ले तेन्ना रेजिनाल्डा म्हऱ्याक गेले तेन्ना कितें आशिल्लें हें तांगेलें कदेल सोड काय कितें म्हणटा पळय तातूंत येना बट रेजिनाल्ड रोमी लिपी वांगडा आसता ताका नाका फक्त रोमी लिपीच्या नांवान जालेलें राजकारण Okay. हें क्लियर हें ताणें म्हाका क्लियरली म्हटलां मागीर आपल्याक राजकारण जाल्लें नाका रोमी लिपीच्या खऱ्याका आपूण आसा आनी जर ते चलून गेल्या भायर न्ही तांणी आमकां ओपोज करूंक ना ओके आतां जे MLA आमच्या मायनॉरिटीचे MLA जे बीजेपींत आसा थोडे कितें जाणटो हे कितें जेवपाक मेळना आनी आपल्याक भूक लागना म्हणटा तसले बी काय म्हणा ताणें आमकां ओपोज केलना दीस इज नॉट अ हे काय म्हणटा नाजाल्यार असेंब्लीन असलेले मनीस भायर अकस्मात भायर सरून वचचे नासले रे ते तांकां नाका आशिल्ले हे करपाक दाखोवन दिवपाक की आपूण ते हातूंत कात्रीक म्हणटा पळय ते कात्रीक सापडपाक नाका आशिल्ले म्हूण गेल्यात ते सो तांकां मोग आशिल्ले सापडटा आशिल्ले कात्रीक रोमेश जर मोग आशिल्ले रावता आशिल्ले कात्रीक सापडटा आशिल्ले अरे बाबा मोग एक मरे अँड वन थिंग इज पॉलिटिकल डिसिजन ऑल्सो ओके सो ताचेर आमी तुगे रोमेचे मोगा परस तूं म्हणटा तांगे पॉलिटिकल हे आसा ते चड could be higher but they are supporting us ओके they are supporting us ना जायते तुका पळय सांगता जायते थोडे आमचे बीजेपींत आसा पळय ते पासून ते म्हणटा वी कुड नॉट स्टँड अगेन्स्ट कितें ना ते सांगता आमकां पूण कितें करता आमी तुज्या फाटल्यान आसा ओके दॅट इज लिप सिंपथी आमी ताका लिप सिंपथी पळय आमी फाटल्यान आसा म्हणून आमी तांकां हाडूंक वयता अशें ना रे. लिप सिंपथी म्हणटात एक सांगते आयकय जेन्ना आमचे कोंकणी आंदोलन जाल्लें आनी मराठी काय कोंकणी हे रोमी बी नाशिल्ले तेन्ना असो लोकांचो प्रेशर तयार जालो की MG पार्टी जी सारकी आपण मराठी म्हणटाली त्या हातूंतलो तांचो जनरल सेक्रेटरी दोतोर मिश्कीत आमचो वास्कोचो विल्फ्रेड मिश्कीत ताणें सरळ सांगलें तुमचें धोरण कितेंय आसूं आपण कोंकणी बरोबर म्हणून आतां कोंकणीच्या प्लॅटफॉर्माचेर ना थोडे गट्स आसा ते ना तेन्ना प्रेशर आशिल्लो म्हणून हातूंत भितर आमच्या काँग्रेसी भितर 2 ग्रुप आसतनाय त्या प्रेशराचेर एक ग्रुप सेंट्रलांतल्यान येवन सांगचें पडलें तुमी आतां हें करनाकात नाल्यार काँग्रेस फुट्टले म्हणून ताका लागून तुमी हे कितें सांगता हे करून मानून घेयात मागीर तो कसोय कायद जावं म्हणून मानून घेयात हे सांगचें पडलें हाजो फाटलें एक आशिल्लो प्रेशर आशिल्लो सो आतां तुमगेले कांय आयकनासतना हे तुमगेले तूं म्हणटा लिप सिंपथी आशिल्ले आमदार हे करपाक शकनात प्रेशर ना लोकांचो तुमी तितलो प्रेशर तयार करपाक शकनात आमी अजून पळय आमी प्रस्ताव हाडला जेन्ना असेंब्लींत हाडला आमी फक्त सद्याक फील घेतला वॉट इज द सिच्युएशन ओके आतां सिच्युएशन एनालायज करतले आनी त्या MLA कशें कितें करपाक जाय कशें जर मोगान कन्विन्स करप वो लोकांचो फोर्स दाखोवन कन्विन्स करप असा फोर्सा काय पण तुमकां आसतलो पयर दिसूंक ना तो म्हळ्यार भंय कोणाक दिसना ना भंय कोणाक ना रे भंय कोणाक आसा लोकांचो फोर्स जाल्यार भंय जाता भंय कोणाक आपण पडटलो म्हणजे सिच्युएशन आसा तेन्नाच लोक फुडें येतात अरे बीजेपी कडेन इतले मायनॉरिटीचे MLA आसा पूण तांकां मायनॉरिटीची भंय ना मॉविन गुदीन मायनॉरिटीचो पूण ताका मायनॉरिटीचो भंय ना ताका ताका लागून म्हणटा तुका कित्याक ताची कात दाट जाल्या ना तुमचे कडेन तितलो प्रेशर ना काय म्हणटा कात पातळ करपा सारके आमी येतले आमी आतां बिल्ड जाता थिंगा आसा आमचो मुवमेंट आतां आनी हांगाच न्ही हो मुवमेंट गोंया भायरूय बिल्ड जाता गोंया भायर तुमी बिल्ड जाता म्हणटात आमचे गोंयकार जे आतां पळय आतां फॉर एग्जाम्पल गोंयकार बोमय आसात आमी आतां एक कार्यावळ करची आसा ती कार्यावळ मुंबई करू म्हणून तांची मागणी आसा दे वील टेक केअर ऑफ एवरीथिंग तुम्ही एक केल्ले की आमी सगळे हातू काढून कन्व्हेन्शन करतले आणि कन्व्हेन्शन तुमगेले 3 4 महिने खंय जावपाक जाय आशिल्लें म्हणजे कन्व्हेन्शनाचे ना वेळ आसा ना पूण डिक्लेअर केल्ले डेट डिक्लेअर केल्ले आमी महासभा करतले म्हणून तेन्ना आमचो पंगड फुटलो ओके कित्याक जेन्ना आमी महासभा करता म्हटलेले
आम्ही म्हटले सगळ्यांक सांगातान घेऊन करतले. आम्ही मंगळूरकारांक एकठांय केले, सिंधुदुर्ग एकठांय केले, बायले एकठांय केले. पूण गोंया एकठांय करपाच्या टायमार मतभेद जालो. दालगादाक घेवचो न्हू, तियात्र अकॅडमीक घेवपाचो न्हू, आमी का जाय सगळ्यांक घेवन. आनी आतां ग्लोबल रोमी लिपी अभियान सगळ्यांक एकठावपाचो प्रयत्न करतात. आमी वी आर एट द इनिशियल स्टेजीस. वी आर गोइंग टू हॅव टिथींग प्रॉब्लेम्स येता, आमी ते सोडयता आनी सगळे आता व्यवस्थितपणान वता. आमचो फोर्स तयार जाता आनी येता त्या म्हयन्यांनी ऑफर्स पळयतले तुमी. गोंयांतय दिसतलो तो, सोबे माजारय दिसतलो. सो तुका आतां आमी ही चर्चा थांबयता आसतना म्हणजे हें करता आसतना एक मुद्दो आतां हाणें म्हणला की आमच्या सीएमान म्हणला की कोंकणी म्हणजे देवनागरी ही आमची स्वाभावीक लिपी, ताका लागून आमी हें करतना. तुमी ते पर्याय आसा ते तुमी म्हणटात तो सीएम सगळो फोटो मारतात बाबराव. एक सीएमाची फोटो काडतात. ओके ओके जेन्ना तो इस्कॉलान शिकोवपाची खबर सांगता, तो म्हणटा कितें कर्नाटकान आतां देवनागरी शिकयता. राव, हो आतां 6व्या वर्गाचो बूक. ओके. हो कन्नडा, कन्नडा कोंकणी हो देवनागरी. वो 7वे वर्गाचो देवनागरी आणि कन्नडा लिपी. वो 9व्या वर्गाचो देवनागरी, कन्नडा दोन्ही लिपयांनी कोंकणी शिकयता. शिकयता म्हणल्यार तांकां पर्याय म्हणल्यार पर्याय आसा. शिकयता देखून पास पर्याय आसा. आता बरोवपाक पर्याय. आता हो पळय, सेंट एलॉयशियस कॉलेज ऑटोनॉमस जी आता डीम टू बी युनिव्हर्सिटी. BA, BSc, BCom, BBA, BCA सेमेस्टर 4 डिग्री एक्झामिनेशन एप्रिल-मे 2025. ओके. कोंकणी, कन्नडा लिपीन, रोमी लिपीन, देवनागरी लिपीन. ओके. सो तू म्हणटा की आमच्या हातूंत भितर कर्नाटकाक भितर जर देवनागरी चलना, कन्नड आनी रोमी वापरतात. जर इस्कॉलान पर्याय दिवंक शकता, गोंयांत कित्याक आमी फक्त पर्याय मागता. तुमकां सांगलें की आतां फाल्यां जर पेपर काडटात हय, ते आमी हातूंक कितें आमचे रोमीकी काडटात आनी हातूंक काडटात, देवनागरी काडटात आनी तुका जाय तशें आन्सर करपाचें. ऑप्शन कुशल. ओके. आमकां राजकारण करूंक नाका. आमकां जाय आमच्या लिपींतल्यान, कित्याक आमची लिपी आमकां स्वाभावीक न्हू. शिकयनासतना इतलो तेंप आमी रोमी लिपी घेवन आसा. शिकयनासतना आमी इगर्जेनी वाचता. शिकयनासतना आमी घरा कडेन वाचता रोमी लिपी. पूण तुमकां पुरस्कार दिवपाक लोक मेळनात. पुरस्कार मेळपी आसात, दिवपाक लोक मेळनात ना. दिवपी आहा ते रोमीचे आसपाक जाय न्ही. रोमीचो भावटो घेवन दुसऱ्या लिपी वांगडा मिरतेल्या रोमी म्हणपाक जायना. आतां लास्ट आतां सामकें आमी सोंपयता आसतना एक तुका प्रश्न करतात. आतां हे जर सेशन जर पळयलें, आतां हे आपलें सोंपयलें तेन्ना तातूंत एक स्पश्ट जाला की तुमी ज्यो मागण्यो करतात त्यो हो सरकार मान्य करचो ना. एक जाल्यार दुसरें म्हणटा ते ओपोजिशनान जरी तुमकां सपोर्ट जालो ते ओपोजिशन ते आसात ते गोली येतात एक हे जाल्यात आमचे 1.5 वर्सान इलेक्शन आसा. ताका लागून तुमी हे करता. 1.5 वर्सान इलेक्शन आसा. कितें हो गव्हर्नमेंट तुका सपोर्ट करचो ना. आनी तातूंतले जे मायनॉरिटी आमदार आहात तेही तुमकां सपोर्ट करनात. बीजेपीतले आहात ते. सो वॉट विल बी युअर स्टँड? वेट अँड वॉच. द गोलियाथ वर्सेस डेव्हिड इज रेडी टू टेक अप द गोलियाथ. ओके. तर गोलियाथा कडेन कितले कितें म्हणटा ते इलेक्शन कमिशन आसूं, गोलियाथा कडेन सगळे स्कॅम्साचे पयशे आसूं, डेव्हिड विल विन ऑन सिन्सिअरिटी. प्रामाणिकपणान डेव्हिड जिखतलो. आनी कितें गोफिणूच घेवन आर्मां गुड्यो सगळ्यो तांचे कडेन आसा, तो गोफिणू घेवन मारतलो. सो ह्या जर आमी ही चर्चा थांबयतात, आमी ओडून आसा, आमी गोफीण ओडपाचे तयारीन आसा. मायकल, एखादी तुका दिसतलें किंवा कोण पळयता काय दिसतलें की हांव हें काय म्हणून ते रोमीचो ओपोजीट काय म्हणून हांव सद्याक ह्या सिटाचेर बसून जो रोल प्ले केला तो डेव्हिल्स ॲडव्होकेट, तो रोल केला. आनीक
भायर काडचे म्हणून. होय सुशांत बाप्पा तशें तर पळोवंक गेल्यार न्ही हय. हिंदू जो लोक आसा न्ही ते रोमीचेर एगेन्स्ट ना रे आसात ते मूठभर हांव तांकां देवनागरी आतंकवादी म्हणटा हम्म. मूठभर जायते हिंदू आमकां दिल्यार कितें जाता हांव हिंदूच्या- बरं सांगता ते हांव तशें सांगता तुका दिल्यार कितें जाता जायत्यांचे मन आसात जायते जाण आमच्या वांगडा आसात थोडे हिंदू तुमचे परत चड बरे रोमी बरे जातात. हा बरयतात गुलाब पळय कितले हिंदू बरी बरी रोमी बरयतात गुलाब तूं आतां म्हणटा पळय तो हय. कितले हिंदू रोमी लिपींतल्यान बरयतात सो आमी ह्याच नोटाचेर आमी ही चर्चा थांबयतात कारण एक म्हणटात ते की निमाणे कडेन मायकल तूं कितेंय म्हणून सांस्कृतीक म्हणून हे करून हो तुमकां जर प्रश्न विचारता तर राजकीय हातूंतल्यान सोडोवपाक जाय तो. राजकीय हातूंतल्यान सोडूंक जाय दुर्दैवान हय. जर आमचो प्रश्न आमी का राजकारणान येवंक नाका पूण जर राजकारण जाता आमी राजकारणी करपाक तयार आसा सो हाजेर आमी सारखे ऑन द हाजेर सारके ट्रॅकाचेर येवन आतां सारके प्लेन लँड जाल्ले आसा. सो हेच हाजेर आमी चर्चा थांबयतात आनीक मेन म्हणटा ते कितें जातलें कितें जावचें ना. मायकल म्हणटा जातलें काय प्रमोद सावंत म्हणटा जातलें ते फुडलें इलेक्शन येतलें तेन्ना कळटलें. पूण सद्याक मायकल एक हे की सद्याक तुमी म्हणटा ते आमचे कडेन फोर्स आहा तुमचो फोर्स रस्त्यार दिश्टी पडना किंवा दिसपाक जाय तो दिश्टी पडना ताका लागून ताजें हे आमकां रिफ्लेक्शन आतां आमचे असेंब्ली सेशनाक दिसलें ते तातूंत रिफ्लेक्शन. आमी फोर्स रस्त्यार हाडूंक ना Okay. हे पयलें आमी अजून इनिशियल स्टेजीर आसा आमी अजून आमची रणनितीच करता तयार Okay. आमी फक्त कितें हे केलां कितें म्हणटा ते उदकान फातर मारला न्ही थाव पळयला आमी फक्त ओके. सो आतांच थाव पळयला म्हणटा तेच म्हणटा ओके आतां अजुनूय आमच्या हातूंत भितर म्हणटा आतांच भट अरे 36 वर्सां तांचे कडेन जावन आमी आतांच भितर सरल्या मरे आमी हे म्हणटात की आमच्या हातूंत भितर हिंदू भितर एक म्हणा आतांच भट न्हांवपाक गेला म्हणून मागीर फुडें कितें जावपाक ते मागीर आनी भरपूर कितें जावपाचें आहा म्हणून पुजा बिजा जाता ती मागीर जावपाचें आहा. सो ह्या हाजेर आमी हे करता की पूजा जातली आनी प्रसादूय आमच्याच फावरान येतलो हाजेर ही आमी चर्चा थांबयतात आनीक मायकल देव बरें करूं. एक ह्या चर्चेचो विशय आशिल्लो की तुमचे प्लॅन्स कितें आहा ते लोकांक कळचें म्हणून. सो ताका लागून हांव मुद्दम तुका क्रॉस क्वेश्चन करून हांव तुका विचारता ताका लागून जातलो. सो तुवें बरे भशेन आन्सर दिली ताका लागून परत एकदा देव बरें करूं. आनीक आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकांय देव बरें करूं. पैद्राबाद गोमंतक टीव्ही.